11वेत ज्या भुरग्यांक प्रवेश मेळोंक ना तांची व्यवस्था शिक्षण खाते करतले। प्रवेश मेळोंक नाशिल्ल्या भुरग्यांनी दक्षिण गोंय शिक्षण विभागात नाव नोंदणी करची म्हण शिक्षण खात्यान सांगला। शिक्षण खाते ह्या भुरग्यांची व्यवस्था मडगावच्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरीनी करतले। दक्षिण गोंयातले 310 भुरगे सायन्स स्ट्रीमीन एडमिशनाक रावतात, जाल्यार उत्तर गोंयातले 120 भुरग्यांक अजून वेगवेगळ्या शाखांनी एडमिशन मेळिल्ले ना। चौगुले कॉलेज बंद जाल्ल्यान मडगावच्या खुबशा भुरग्यांक 11वेंत प्रवेश मेळोंक ना। दक्षिण गोंयात अजून 310 भुरग्यांक 11वेंत प्रवेश मेळोंक ना। शिक्षण खाते खंय 11वेंत प्रवेश मेळोंक नाशिल्ल्या भुरग्यांची व्यवस्था करतले। ज्या भुरग्यांक 11वेंत प्रवेश मेळोंक ना तांकां मडगावच्या शिक्षण विभागान नाव नोंदणी करपाक लायल्या। नाव नोंदणी 5 जूनाक सुरू जातली। नाव नोंदणी केल्ल्या भुरग्यांची व्यवस्था शिक्षण खाते मडगावच्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरीनी करतले। शिक्षण खात्याचो संचालक गजानन भट हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंयात सायन्स स्ट्रीमीन वेगवेगळ्या हायर सेकंडरीनी 190 सीट खाली आसात। काय हायर सेकंडरींक आनीक विभाग किंवा नवीन सायन्स विभाग सुरू करूंक दिवपाविशीं शिक्षण खाते विचार करतले। नाव नोंदणी केल्ल्या भुरग्यांची ज्या हायर सेकंडरीनी खाली जागे आसात थंय व्यवस्था करतले। हाचेर अंतिम निर्णय 10 किंवा 11 जूनाक जातलो। उत्तर गोंयात जवळ जवळ 120 भुरग्यांक प्रवेश मेळोंक ना। शिक्षण खाते नवीन विभाग सुरू करपाच्या तयारीन आसात। 2 हायर सेकंडरीनी नवीन विभाग सुरू करपाक परवानगी मागल्या। 430 भुरग्यांची व्यवस्था वेगवेगळ्या हायर सेकंडरीन करतले अशें शिक्षण खात्याचो संचालक गजानन भट हाणें सांगले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी। गोंयात गोरवांच्या मांसाचेर बंदी घालचे ना म्हण सरकार अजूनही स्पष्ट उत्तर दिना। बिफाचेर बंदी घालची काय ना ताचेर गोंय सरकार 2 वा 3 म्हयन्यांत निर्णय घेतलो म्हण जनावरां सांबाळ मंत्री रमेश तवडकार उलयला। 26% गोंयकार बीफ खाता म्हण मिडियान आडवे तिडवे प्रश्न विचारूनय तवडकार म्हणटा सरकार ह्या गजालीचेर विचार करून कितें तें थारायतलो। नॅशनल प्रेसिडेंट अमित शाह येयलो तेन्ना ते सांगलेले की बिफाचे की इट डिपेंड अपॉन द स्टेट गव्हर्मेंट हाजेर मरे योग्य विचार करून आमी सगळे जे आसा गव्हर्मेंट विचार करतले आनी ताजेर कितें डिसिजन घेवपाचें घेतलें। कितें म्हणटा न्ही ताजेर एक विचार करता मरे आमी गोंयच्या हातूंत जो एकंदर विचार करून आसा न्ही गोंयच्या सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून घेवन आमी ताजें कितें करपाचें करूया। हय बरोबर मिनिस्टर जाले की कांय विशया संदर्भात आसा न्ही एक योग्य डिसिजन न्ही आमी दिलात न्ही रे हाजे पयलीं सुद्दां जे आसा न्ही जे काय फेस्टिवल टायमाचेर सुद्दां आमी जो प्रोवायड करपाक जाय तो करून अवेलेबल करून दिलात न्ही। No, what I'm government saying is, why are you thinking about something when 26% people eat beef? Yeah. Why are you even thinking about something? I mean, can't you say that there can be no ban? कि ban नहीं हो सकता? न्ही गोंयचे एक 26% पॉप्युलेशन जे म्हणून आमी ताजो विचार करून पयर आमी तांकां सेल केलं न्ही आमी ताजे एक योग्य डिसिजन घेवया। कब तक डिसीजन हो जाएगा? जाता एक साधारण एक फुडले 2-3 महिने भितर हांव सारकी योग्य ताजे बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत आयिल्लो तेन्ना ताकाय मिडियान बीफ बंदीचेर विचारिल्ले। तो राज्य सरकारान संबंधीत घटकांकडे उलोवन घेवपाचो निर्णय इतलेच तो उलयलो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। मडगांवां सोप्याच्या नांवान गाडेकारांची लूट चल्ल्या। पालिका आनी सोपो कलेक्टर दोगूय जाण सोपो घेता म्हण गाडेकार चाळवल्ले। सोपो कलेक्टर खंय सोपो घेतात आनी पावतीय दिना। मडगांवच्या नगराध्यक्षाची गाडेकारां बरोबर बसकाय जाली, मात अजून कांयच जाग्यार पडना। लूट अजूनही तशी चालू आसा। एक तर पालिकेन ना जाल्यार सोपो कलेक्टरान सोपो घेवचो म्हण गाडेकार मागता। मडगांवां सोप्याच्या नांवान खंय गाडेकारांची लूट चल्ल्या। पालिका आनी सोपो कलेक्टर दोगूय जाण सोपो घेतात। सोपो कलेक्टर सोपो घेता तो घेता वेल्यान पावती दिना। कितना पैसा दिया सोपो वाले को? सोपो वाले 4000 लिया। और रिसिप्ट दिया? नहीं, रसीद नहीं है। क्यों नहीं दिया रिसिप्ट? मालूम नहीं क्यों नहीं दिया, हमने पूछा भी नहीं ना रसीद दो। पैसा लेके गया वो? पालिकेन चल्ला ते बरोबर न्ही म्हूण आदलो नगराध्यक्ष सावयो कुतिनो उलयलो। पालिकेन लक्ष घालून सोप्याचो प्रश्न मिटोवंक जाय म्हूण सावयो उलयता। रिगार्डिंग सोपो चार्जीस सुबेज मारता त्या स्टॉलांक बी हे एकदम वायट सांगपा म्हणल्यार कित्याक गरीब आपणाक धंदो करपा लागून कितें जोडपा खातीर बारीक बारीक धंदो करून आपलें घर चलयतात आनी म्युन्सिपालिटी रेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाय केल्ले आहा, रेट्स डिक्लेअर केल्ले आहा कितली चार्जीस पर स्क्वेअर मिटर पर घाला कितले चार्ज करपा ते ऑलरेडी इन रायटींग आसा सोपो कॉन्ट्रॅक्टरा दिल्ले आसा आनी जेन्ना एक्स्ट्रा कलेक्शन करता आनी एक्स्ट्रा कलेक्शन करता तेंय बी सिस्टमॅटीक जाता म्हणल्यार तांकां बील दिना
रिसीट दिनात ते जे कोण फारीक करता सो त्या कारणाक लागून हेंवूय करूंक मेळना तेंचेर कंप्लेन करपाकूय डिफिकल्ट जाता सो म्युन्सिपालिटीन एक बरो सिरियसली हाजेर एक्शन घेवन हें जे कारस्थान जे चल्लें आहा तें आडावपा जाय. इतले मजगतीं मडगांवां घोगळा सावन फातोड्ड्या तळ्या मेरेन आशिल्ल्या नाल्याच्या नितळसाणीचें काम सुरू जालां. नालो खंय फाटलीं 20 वर्सां साफ करूंक नाशिल्लो. एक तातूंत उदकाचो फ्लो बरो जाता आनी शेतकारांचे शेतांनी उदक वचचें ना. कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंटूच करपाक ना. नॉट ओन्ली इट्स नॉट ओन्ली अबाउट रोड्स, इट इज ऑल्सो अबाउट फार्मर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट इनलँड वॉटरवेज, it's also about water resources that have to be reached to the farmer and to de-silt everything. So सगळे नाला आमी हातान घेवपाक सोदतात पावसाचे पयलीं. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोंयांत मिरसांगाचें पीक बरेंच वाडलां. ह्या सिजनांत गोंयची मिरसांग बेळगांवच्या मार्केटांत पावल्या. मार्च ते एप्रिल मजगतीं 17 टन मिरसांगेचें पीक गोंयच्या शेतकारांनी काडलां म्हण शेतकी मंत्री रमेश तवडकारान मिडियाक सांगलें. करंजाळे शेतकी खात्याच्या मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. शेतकी खात्यान मारिल्ल्या पावलांक लागून गोंयांत भाजयांचें पीक आनी खास करून मिरसांगेचें पीक वाडलां म्हूण शेतकी मंत्री उलयला. निशा प्रकारच्या मिरसांगेचें पीक बरेंच वाडलां. पीक वाडिल्ल्यान ही मिरसांग बेळगांवां निर्यात करची पडली. दिसाक सुमार 5 टन मिरसांगेचें पीक येता. म्हाका सांगपाक आनंद जाता की वेजिटेबल जे प्रोडक्शन किंवा स्पेशली चिली निशा वेरायटीज हाजे प्रोडक्शन गोंयाक प्रचंड आयिल्लें आसा. बाकीच्या सगळ्याक ग्रोथ जाल्लोच आसा पण मोठो डेव्हलपमेंट आसा वेजिटेबलाक जाल्लो आसा. म्हाका सांगपाक आनंद जाता की हाजे पयलीं आमी की बेळगांव किंवा बाकीच्या भागांत आमी भाजयेचेर आमी डिपेंड आसताले आनी म्हाका सांगता 70% म्हणजे सादारणचे 25% किंवा 10-20% बी गोंय कल्टिवेशन जातालें. पण गेल्या 3 वर्सांच्या कालखंडा भितर की शेतकऱ्यां भितर वेगवेगळ्या प्रकारचे मोटिवेशन सीड्स सप्लाय दिवन किंवा बाकीचे कम्युनिटी फेन्सिंग किंवा बांय बांदपाचे दृश्टिकोनांतल्यान जें सहकार्य तांकां मदत करपाक जाय अशे तरेचें सगळ्या प्रकारचें सहकार्य शेतकऱ्यांक आमी दिल्लें गेल्लें आसा. मग त्या आदाराचेर की ह्या वर्साक चिली जी आसा ग्रीन चिली मनीषा वेरायटीची ती आमी रिवर्स ट्रेंड सुरू केल्लो आसा की हांगसा कोण गोंयांतल्यान बेळगांव गोंयाक एक्सेस जावन की आमकां बेळगांव व्हरची पडली. अशा तरेचो ट्रेंड गोंयाक पयल्या फावट म्हाका दिसता हाजे पयलीं केन्नाच आमकां असो तरेचो ट्रेंड केन्ना आयकपाक मेळना. तो ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा. न्ही दिसाक 5 टन सुद्दां आयिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.